जवळजवळ 1.5 वर्ष जाले मायनिंग पॅकेज दिवंक ना स्पीकर सर. लाडली लक्ष्मी वेळेचेर पैसे मेळना, गृह आधार वेळेचेर पैसे मेळना, एग्रीकल्चर, गणपती, फिशरीज ह्यो सबसिडीज आसा, जे लोक त्रास काडटा पळय त्या त्रासांचे जे सबसिडी सरकारान जी जाहीर केल्या ती टायमाचेर सबसिडी मेळना. जे PWDक तुम्ही 160 कोटी दिले म्हणटा, पूण ल्हान जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात तांकां जवळजवळ 1 वर्स जालें पगार तांचे कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशे मेळूंक ना, पेमेंट जावंक ना. म्हणजे पयशे दिता कोणाक तुमी? कितें म्हणतात? GSIDCक तुम्ही 160 कोटी दिले म्हणटा, 150 कोटी दिले. जे PWD काम करता स्पीकर सर, जे 1 कोटींचे काम जाता ते GSIDC 5 कोटी लागता. थंय आयज तुम्ही खरे समजा जर करपाक जाय, तुमकां जर तुमचे कडेन पयशे ना, तुम्ही जर काट कसर करता जाल्यार तुम्ही करपाक जाय कितें? PWD कडल्यान मॅक्झिमम कामां करून घेवपाक जाय. GSIDC कडल्यान न्ही. GSIDCक 5 पटीन पयशे लागतात आणि त्या 160 कोटी तुम्ही दिल्या स्पीकर सर. म्हणजे हे जे पळय इन्व्हेस्टमेंट केला पळय तो पैसे रिटर्न्स मेळोवपाक न्ही, हे रिटर्न्स मेळोवपाक न्ही स्पीकर सर. ताका लागून स्पीकर सर परत हांव जाणट्यां खातीर आसत किंवा विधवा भगिनी खातीर आसत किंवा अपंग बांधवां खातीर आसत, महिलां खातीर आसात, मध्यम घरांतल्या मध्यम कुटुंबियांतल्या गृहिणी खातीर आसात किंवा स्त्री जन्मांक सन्मान देणारी लाडली लक्ष्मी योजना आसात, ह्यो सगळ्यो योजना आमच्या सरकारच्या दृष्टीत सण आसात. आणि त्यामुळे ज्या पक्षाच्या शासनान ह्यो योजना केल्यो त्या योजना यशस्वीरित्या पावोवपाची जबाबदारी आमचीच आसा. माननीय सदस्याक हांव सांगूंक सोदतां की दर म्हयन्याक दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचेर आमी 25.5 कोटी दितात, गृह आधाराचेर 14.5 कोटी दितात, लाडली लक्ष्मी खातीर साधारणपणे 10 कोटी दितात. ताजेर प्रश्न आसात. हांव सांगता न्ही हे सबसिडीज गणपतीची सबसिडी दिल्या स्पीकर सर. 1 वर्स आयज दुसरो गणपती आयलो, गणपतीची सबसिडी दिली ना दिवंक. एग्रीकल्चर सबसिडी दिली ना दिवंक अजून. फिशरीजाच्यो 1 वर्साचे सबसिडीज आसा दिवंक ना. बरें ते कांयच म्हणना, मुख्यमंत्र्यान सांगले ते